कल उसका शुरुआत में पूरा का पूरा जो ऑपोजिशन पार्टीज है, ट्रेड यूनियंस है, ये बंद करने के लिए एक पहला आंदोलन के रूप में कन्वेंशन कर रहा है कोल्लम में। All the fisher folk of this country to come together in one voice to protect our mother sea and to demand the Fishers Right Act, which will protect the environment, the livelihood and the ocean. आज आम्ही अलिबाग महाराष्ट्रात आणि आमचे 3 दिसाचे जनरल बॉडी मीटिंग आज कन्क्लूड झालेले आसा आणि न्यू कमिटी इलेक्ट झालेले आसा। आमचो एक चेअरपर्सन रामकृष्ण टांडेल इलेक्ट झालेलो आसा, तसोच जनरल सेक्रेटरी हांव झालेलो आसा, तशेंच आनी 3 वायस चेअरपर्सन इलेक्ट झालेले आसा। एकलो आलिया फ्रॉम ओडिसा, एकलो सिसमदाय फ्रॉम तमिळनाडू आणि एकलो उस्मान फ्रॉम गुजरात। आज आम्ही रेझोल्युशन गेलेले आसा आणि सगळे 9 स्टेटींनी रेझोल्युशन मागला की एलईडी लाईट, बुल ट्रॉलिंग अँड पारा ट्रॉलिंग जी बॅन करपा जाय, कित्याक महाराष्ट्र, तमिळनाडू, केरला, कर्नाटका, ओडिसा, आंध्रा, पॉंडिचेरी हे सगळे स्टेटांनी मागला की हे एलईडी लाईट जे बॅन आसा तेजेर एडिशनल आणि लॉ हाडपा जाय की ते इम्प्लिमेंट जावपा। आणि तशेंच करून सगळे स्टेटींनी जे पोर्टाचो मुद्दो जो आसा जो चल्लेलो आसा, आमी पळयलेलो गोंयान एमपीए चलता, पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅन येयलेले आसा, महाराष्ट्रान मालवण पोर्ट येयलेलो आसा, कर्नाटकान कारवारान 25-25 किलोमीटरान एक पोर्ट बांदीत आहा, केरळान विजिनियम पोर्ट म्हणून येता आणि सगळे आमी हे पोर्ट पळयले जाल्यार आमी पळयलेले आसा ती कितें तिगाचे फिशरमॅन डिस्प्लेस जालेले आसा। केरळान एक गांवूच भितर गेलेलो आसा, कित्याक ड्रेजिंग जे पोर्ट स्टार्ट केल्ले काम ते एक गांवूच भितर गेले। सो तेका लागून आयज फिशरमॅनाक भरपूर त्रास जाता आनी आमी हे रेझोल्युशन मांडलेले आसा आनी आमी हे सरकाराक बरयतले, इवन प्रोटेस्ट करपाक आमी थारायलेले आसा की एक जॉयंट प्रोटेस्ट जातलो म्हणून। आणि तशेंच करून जे दुसरे मुद्दे आसा, जे सबसिडीचे मुद्दे आसा, जे आयज फाटले कितले बजेट जालेले आसा, त्या बजेटीन एकूय पासून मरीन फिशरमॅनाक सबसिडी दिवंक ना। सो हेका लागून आमी सेंट्रल मिनिस्टराकय मेळटले आणि आमी मागता गोंयच्या सरकाराक, कित्याक आमी दुसरे स्टेटीन पळयलेले आसा की पोर्ट बांदून तेंचो गांव भितर गेलेलो आसा। सो जे एमपीए पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅन करता, स्पेशली कोल एक्सपान्शन प्लॅन, डबल रेल्वे लायन जे बांदता, हे फकत कोलाक लागून आणि एक मनशाक लागून, अदानीक लागून। सो हो जो प्रोजेक्ट गोंयचे हिताक ना, गोंयचे पर्यावरणाचे हिताक ना, गोंयचे ट्युरिजमाचे हिताक ना आणि गोंयचे ट्रेडिशनल लायव्हलीहुड्स जे फिशरमॅन आसात तांकांय फायदो ना। सो हे प्रोजेक्ट ताबडतोब बंद करचे म्हणून आमी सरकाराक मागता।